दिल्लीक सर्वोच्च न्यायालयान जो आज निर्णय दिला ताका इतिहासीक जो निर्णय दिला ताका आम आदमी पार्टी येवकार दिता आणि देशभरांतल्या आम आदमी पार्टीच्या वावुरप्यांचे अभिनंदन करता। ज्या वावुरप्याच्या ताकदीचेर दिल्लीक सरकार घडले 67 सिटां मेळ्ळी 70रांतली आणि फाटल्या 3.5 वर्सांक भाजपाच्या मुखेलपणा खालचे सरकार अरविंद केजरीवालाच्या सरकाराक तरेतरेचे त्रास करताले ताका आज सर्वोच्च न्यायालयान कांसुलार मारलेल्या भशेन जाप दिल्या। आमी परतून एक फावट सगळ्या कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करता आणि न्याय संस्थेन लोकांचो विश्वास वाडयला त्या खातीर न्याय वेवस्थेचे गोंयच्या जनतेतर्फे गोंयच्या आम आदमी व्हॉलंटियरां तर्फे हांव न्याय वेवस्थेचे अभिनंदन करता। तुम्ही आयकलेलें आसतलें की महाभारतान श्री कृष्णान आपल्या बापायच्या भयणीक एक वचन दिल्लें आसता की तुजो पूत आपल्या गायी घालीत आसता पूण 100 अपराध जायसर आपूण ताका माफ करतलो। जेन्ना शिशुपालाचे 100 अपराध पूर्ण जाता तेन्ना श्री कृष्ण ताचो वध करता। आयज ही परिस्थिती अशीच कशी जाल्ल्या भशेन दिसून येता। श्री कृष्ण न्याय संस्थेच्या रुपान देशभरान वावुरता आणि जे अंध जाल्ले आसात, आंधळे जाल्ले आसात, मदांध जाल्ले आसात, सत्ते खातीर अन्याय करतात, लोकांचेर अत्याचार करतात, तांकां हें शासन दिता हें स्पश्ट जालां। आयचो जो निर्णय दिला सुप्रीम कोर्टान दॅट इज अ मोमेंटस डिसिजन which has far reaching consequences for the future, but not only for Delhi but for other states in India also. जेन्ना पर्यंत सेंटराची पार्टी आणि स्टेटाची पार्टी एक नासतली that time this decision will be used to support the party at the state so that it is not vindicated by the party at the center. आणि मेन म्हळ्यार जी लोकशाही म्हणटा आमी भारतान that will of the people has been made to be supreme. कोण तरी LG ब्रिटीश वायसरॉय कसो बसून डिसिजन घेवंक शकना। लोकांनी जाका निवडून हाडलां, जाका मत मारलां, ताज्या हातान पावर आसूंक जाय, कित्याक तांकां ती रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता आनी तांकां ती अकावंटेबिलिटी आसता। जशें प्रदीप बाबान म्हळें, दिस इज अ स्लॅप इन द फेस ऑफ मोदी एंड शाह। देर डर्टी पॉलिटिक्स हॅज पर्क्युलेटेड थ्रू आउट द कंट्री आनी देर पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पार्टी ओवर पीपल। तांकां लोकांचे पाड पडल्यार जाता, पूण जर तुमी आमच्या पार्टे बरोबर ना जाल्यार तुमी आमी तुमच्या फाटल्यान लागतले, अशें तांचें पॉलिटिक्स जें जाल्लें ताजेर आज कितें तरी कंट्रोल आयला ह्या डिसिजनान। आनी एक थापट पडला तें काँग्रेसीकूय। एक्चुली दिल्लीक जितलो छळ केला मोदी सरकारान, काँग्रेस ओग्गी आशिल्ली, वयल्यान BJPची बी टीम कशी BJPक सपोर्ट करताली, आपाच्या विरोधान उलयताली। आज तांच्याच चीफ मिनिस्टरान पुड्डुचेरीन सिमिलर सिच्युएशन थंय BJPची LG आसा किरण बेदी, ती ताका खूब त्रास करताली। आज ताणेंच म्हळें की हो सुप्रीम कोर्टाचो ऑर्डर आमकांय बरो पडटलो म्हणून। सो आज काँग्रेसीच्या तोंडारूय एक थापट पडिल्लें आसा। जशें म्हणिल्लें, लोक मत मारता, तांचो सरकार जाता आनी लोकां प्रमाणे काम जाता। दिल्लीकूय जावना आनी एक राज्य आसा थंय अशें जावना, तें म्हळ्यार गोंय। लोकांनी मत कोणाक तरी मारिल्लो, सरकार दुसऱ्याच कोणा तरी जाल्लो आनी काम कितें चल्लां तें कोणाक कळत सुद्दां ना कोणाच्या खातीर चल्लां तें। जावं मायनींग, जावं कोल हब, जावं रिवर नॅशनलायजेशन, जावं मोपा, जावं हालींचो CRZ नोटिफिकेशन, म्हळ्यार गोंयान सरकार नाच आनी सगळे डिसिजनां आनी सगळे हे कामां सेंटराच्यान रिमोट कंट्रोलान जाता अशें दिसपाक लागलां। आमी मागता गोंय सरकाराक ह्या डिसिजनांच्यान मातशी बुद्ध घेवची। द वील ऑफ द पीपल इज ऑलवेज सुप्रीम आनी सत्यमेव जयते, ट्रूथ ऑलवेज प्रिवेल्स। तुम्ही जे वेगळे वेगळे प्रकल्प हाडल्या लोकांच्या विरोधान, आज दीस ऑलमोस्ट दुसऱ्या दिसा एक कसलो तरी प्रोटेस्ट जाता, लोक रस्त्यार उतरतात, हांचे तुम्ही एक यू शूड टेक हीड ऑफ दीज प्रोटेस्ट बाय द पीपल अँड रिस्पेक्ट द वील ऑफ द पीपल।